पेडण्या हुतात्मा मनोहर पेडणेकर सरकारी मिडल स्कूल मार्फत महिला दिन या निमतान ज्येष्ठ महिलांचो सत्कार सुवाळो घडोवन हाडलो। ह्या सुवाळ्या वेळार बायलां खातीर वेगवेगळे कार्यक्रमांचे आयोजन केले। गांवांतल्या बायलांनी महिला दिसाचे निमतान माचयेर उलोवप केले आनी महिला दिसाचे महत्व सांगले। सगळ्यांत पयलीं तुमकां हांगा जमिल्ल्या बायलांक हॅपी वुमन्स डे म्हणून विश करता। हॅपी वुमन्स डे टू ऑल। आयज आमी हांगा सगळीं वुमन्स डे सेलिब्रेट करपाक जमिल्लीं आसा। तर दर वर्षी आमी 8 मार्च ह्या दिसा आंतरराष्ट्रीय वुमन्स डे म्हणून सेलिब्रेट करतात। तर हो दीस आमी 8 मार्चाक कित्याक सेलिब्रेट करता अशें तुमकां दिसता जाल्यार ह्या दिसा 1909 रोजी 15,000 USA बायलांनी आंदोलन आपल्या हक्का खातीर केल्लें, तांचेर जाल्लेल्या अत्याचारा खातीर केल्लें आनी ह्या दिसा तांकां इक्वल रायट्स मेळिल्ले म्हणून आमी हो दीस आंतरराष्ट्रीय वुमन्स डे म्हणून सेलिब्रेट करता। आमी ते उपभोगूंक जाय सगळे रायट्स। आयज बायलां